मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव सुरेखपळाचे हेडलाईन्स। विचित्र चवींच्या उदकाचो लोक घेतात लाव। कोरगावची ही समस्या जाली हायलाइट। लोकांनी उक्तायला जीवाचो भय घेयात बेगोबेग दखल। थळावे पेटल्यात हट्टाक। नुस्तेमारी परतून जातली सुरू। नुस्तेमार तयार। कुडबोनात मात भयाचे वातावरण निर्माण। सुवातेरना रिटेनिंग वॉल बुडल्यात कितल्योशोच बोटी। बोट धन्यांनी उक्तायली खंत। वास्कोचो फामाद दामोदर सप्ताह 18 ऑगस्ट सावन उत्सव जातलो सुरू। सगळ्या भाविकांची सुरक्षा दवरल्या मतीत। उत्सव सुव्यवस्थेत जावपाचेर भर। आणि आता हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। एके वटेन लोकांक सारखे उदक मेळना जाल्यार दुसरे वटेन विचित्र चवीचे उदक येत आशिल्ल्यान लोक खंत उक्तायतात। कोरगाव मायना वाड्या सावन ही समस्या मुखार आयल्या। ह्या वायट उदकाक लागून दुयेसां जावपाची भिरांत लोकांच्या मनात वाडत आसा। कोणाक कितें जालें जाल्यार ताका जापसालदार कोण असो प्रश्न निर्माण जावपाक लागला। सुमार 15 घरांक ही समस्या निर्माण जाल्या। PWD खात्यान ताची पळोवणी आणि चाचणी करपाची गरज थळाव्यांनी उक्तायली। म्हयन्यांची बिलां येनात देखून 4 म्हयन्या उपरांत मीटर रिडींग वाडटा। सप्तका भितर हो प्रश्न सुटावो जालो ना जाल्यार बायलां पेडणे PWD खात्यांत आंदोलन करपाक तयार आशिल्ल्याची शिटकावणी लेगीत तांणी दिली। पूण तांचो प्रश्न सुटावो जातलो काय ना हे मात येता तो वेळच सांगतलो। उदकाक लागून आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता। कित्याक सांगते उदकूच पचके येता। ती चावेक लागून प्रॉब्लेम आनी कितें आदन वतले आनी कितें जालें करतले जाल्यार प्रॉब्लेम जाता। ते आमकां पिवपाक सुद्दां बरें लागना। कितें सांग चाव जर अशी गेली आमकां कितें लूज मोशन कोणाक जाय कोणाक आनी कितें जाय कोणाक जोर येत असले उदक आमी पिवपाचे। आमकां असले उदक नाका। आमी आतां कितें करतली पयसर 8 दीस 15 दीस पळयतली आनी आमी डिपार्टमेंटान वयतली कंप्लेंट करतली डिपार्टमेंटान। ते वयतली कळशे घेवन वयतली डिपार्टमेंटान आनी तांकां सांगतली हे तुमीच उदक घेवन पळया हे कशें लागता बरें लागता तुमकां कशें खारड लागता हे तुमी पिवू शकता। आमी तर पिवू शकना तुमी पिवू शकता जाल्यार तुमी पळया हे कशें कितें ते। आमकां हे उदक असले येता तोंडान घेतल्या पचपचीत च्या घेवनच जाय जेवण घेवनच जाय ते कशें म्हणून हें करूचे। ही जाणटी मनशां आमकां उबे रावंक शकती ना ते कशें काय म्हणून हे पाणी उदीक पिवपाचे आनी पिल्लं घेतलं जाल्यार आतां घोट मारूं नजो आनी ह्या उदकान आमी कशी वावराची आनी कशें काड एक तर जाणटी मनशां कितें करूचें सांग। आमकां कितें जालें जाल्यार कोण पळयतलो कोण पळोवपी ना दिवपी ना घेवपी ना आनी आमकां येवन डिपार्टमेंटानसून येवन नळाचें उदक पळोवचें आनी आमकां ह्या उदकाचो काय तो आमचो पडलो लावपाचो। हे उदक खंयचे पचपचीत येता ते मानचे वेले येता काय आनीक खंयचे येता ते आमी काय नकळो। आमकां चानेलचें उदक ते उदक बरें आसलें ते आमकां उदक दिया। आमकां बील आतां म्हयना दिना हे 4 म्हयन्यांनी 5 म्हयन्यांनी बील दितात। युनिट वाडटा तशे पयशे वाडयतात आनी बील दितात। आमकां पोसूंक कोण ना 2000 घेता ते आमकां पावता सरकार दिता तो ते पचपचीत च्या करता ती पचपचीत पाणी पितात ते पचपचीत खारट पचपचीत अशें लागता। भुरग्यांक शाळेन दिता बॉटल भरून ती भुरगीं पियेनासतना घरा येतात बरें लागना म्हणटात। जालें बाबा वरस जायत येयलें आमच्या जिवाक हे पाणी पिवन बरें ना ताळ्यार खसखसता पांयांक वयटा पोटान काय जाता पाणी आनी आमकां घोळ येयल्ल्या भशेन जाता पिवन। पाणी पचपचीतूच लागता खारट लागता। हे उदक आमकां मानशेचें दिता दिसता खारट सोडटात हे मायनानूच सोडटात बाकी सगळे लोक बरें पितात। कोण सैर येता ते म्हणटा अशें कितें गे तुमचें उदक लागता पचपचीत म्हणटात। आमचे थंय बरें आहा उदक म्हणटा गोड लागता काय बरें लागता अशें उलयतात।
गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. निमाणे बऱ्याच तेंपास सावन एक कोसळपाक आयिल्ली आणि असुरक्षीत इमारत मोडून उडयली. वास्कोतल्या लोकांच्या सुरक्षे खातीर हे काम हातीत घेतिल्ल्याचे थळाव्या आमदारान याद करून दिले. सरकार आणि जिल्लोधिकाऱ्यांच्या मागण्यांक आडनदर करून थळाव्यांचो जीव धोक्यात घालपी असुरक्षीत इमारतींच्या धनियाचेर बेगोबेग कारवाई करपाची मागणी तांणी केल्या. हॅपी अपार्टमेंट वास्कोतली ही बिल्डींग जी सामकी मोडकळीक पाविल्ले ती आनी गेले एक वर्स जालें आमी पळयतात ती आज खंय तरी बॅल्कनी पडटा, हेवटेन खंय तरी स्लॅब पडटा, जाल्यार खंयचो कपचे पडटा, अशी ती डिटोरिएट जायत आशिल्ली. सो आमी परत परत तांकां जे ओनर्स हांगा आसा तांकांय रिक्वेस्ट करताले. आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजाकूय पत्र बरोवन तांचेर एक्शन घेवपाक सांगली. कलेक्टर सावथ म्हणजे मेघना तिणेंय बी तो प्रोसेस सुरवात केलो आणि तांकां मोडपाक मेळना जाल्यार एटलीस्ट PWD थ्रू मोडपाचो आमी तो प्रोसेस सुरू केलो. पूण ही बिल्डिंगेची अवस्था इतली वायट आशिल्ली की आमी सदांच पयलीं पसून म्हणटात पब्लीक सेफ्टी पयलीं. पब्लीक एक प्रॉपर्टी कितेंय डॅमेज जावप दुसरी गजाल, पूण खंयच्याय लोकांचे जीव वचप असल्या गोश्टींनी जाल्यार तो आमी आमकांच केन्ना माफ करूंक शकपा नाशिल्ले. ओनर्सांक बरोबर घेवन म्हणटा तशें आमी डेमॉलिश करता, म्हणजे ओनर्सूच डेमॉलिश करता. हाचे फुडें हांव बाकीच्यांकूय रिक्वेस्ट करता आणि स्पेशली ती पुलीस क्वॉर्टर्सा कडली आसा ती बिल्डींग ती इतली डेंजरस आसा, ती हाज्याकून चड डेंजरस ती आसा दिसता. हांव सावथ गोवा कलेक्टराकूय सांगता इमिडिएटली ताजेर एक्शन पयलीं जावपा जाय. आनी ओनर्स कोण आसा न्ही ते आज सुशेगाद बसल्या. दीस इज नॉट म्हणजे हे सारखें न्ही. तुमची बिल्डिंगेची जबाबदारी घेवपाची तुमची जबाबदारी. असं आता जाली बिल्डिंगेची परिस्थिती पळयल्यार हांगाच्यान देंवतना वतना सुद्दां खूब अशें तुका दिसतलें केन्ना कितें पडत. आता आमदारान सांगलां तशें आमी खूब प्रेशरायज आनी खूब फॉलोअप करपाची गरज पडली. कित्याक डेमोलिशन जेन्ना येता तेन्ना जेन्ना चट्ट करून गव्हर्मेंटाक म्हणजे कलेक्टरा कडेन उलोवन तांकां दाखोवन हे सगळे फॉलोअप जातकच आज खंय तरी 6 म्हयन्या मागीर म्हणजे सगळे ओनर्सा कडेन उलोवन बी जातकच आज खंय तरी डेमोलिशन जावपाचें स्टार्ट जाला. आनी तुमी पळयलां आसतलें इतलें म्हणजे एका हातून बिल्डींग ती कोलॅप्स जाता. आनी हाज्या पयलीं बी म्हाका दिसता कावन्सिलर जेन्ना MLA जेन्ना कावन्सिलर आशिल्ले तेन्नाच्यान आमी फॉलोअप करता ह्या ज्यो फूल वास्कोन डायलेपिडेटेड बिल्डिंग्स आसात. ही आशिल्ली पुलीस क्वॉर्टर्सा कडली आशिल्ली, मागीर खुबश्यो बिल्डिंगो आसा त्या बिल्डिंगेक बेगीन डेमोलिशन करचें. कित्याक फूल बिल्डींग पडपाचें सोड, इवन एक स्लॅब एक पार्ट ऑफ द स्लॅब सुद्दां कोणाचेर पडलो जाल्यार कोणाच्या तकलेर पडलो एक जोरान जेन्ना प्रेशरान पडटा तेन्ना ते सुद्दां पुरो जाता. सो हाज्या खातीर म्हाका दिसता आज खूब बरी गोश्ट आसा. आनी हांव आमदारान मागलां तशेंच की जाता तितल्या बेगीन कलेक्टरान दखल घेवन ज्यो बाकीच्यो बिल्डिंग्स आसा वास्को खूब आसा त्यो बिल्डिंग्स डेमोलिश करच्यो. मदीं जाल्ले आमचे सगळी बिल्डींग सकयल ऑलरेडी हाफ जाल्ली आसा. हांव देव बरें करूं मागता आमच्या आमदाराचें. आमचे फाटले शेजारी आयो आनी मिसेर तांणी आमकां खूब कॉपरेशन केलें आनी ताचे आनी बाकीचे बिल्डींग ओनर सगळ्यांनी आमकां इमिजिएट सगळ्यांनी पयशे धाडून हे सगळे आमचे काम बरे भशेन जाता. जितने भी हमारे जो ओनर लोग हैं फ्लैट के बहुत परेशान थे गिरने की वजह से कब गिराया जाएगा, लेकिन ताजी भाई का जरा साथ होने की वजह से और बिल्डिंग के जो ओनर है बाजू रहते हमारे वो भी साथ देने की वजह से ये काम हो गया. और बारिश भी नहीं था, बहुत अच्छे से हो गया कि पूरा काम हो गया. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी सोंपतकच कुडबोना नुस्तेमारी बोटींचे धनी मध्यान सावन काम सुरू करपाचे तयारेत आसात. पूण तयारी करताना लेगीत माउथ ऑफ रिव्हर कितले धोक्याचे जाला हाचो हुस्को बोट धन्याक आसा. ते म्हणटात रिटेनिंग वॉल नाशिल्ल्यान बोटींग नुस्तेमार आनी कामगारांच्या जिवितांक धोको निर्माण जाता. नुस्तेमारी समाज सरकाराक जाता तितले बेगीन रिटेनिंग वॉल बांदपाची मागणी करतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुडबाना आसात आनी गोंयकारांक खबर आसा की फाल्यां रातच्यो ज्यो बोटी आसात फिशींग बोट्यो ह्यो दर्या वचपाच्यो आनी गोंयकारांक जे नुस्त्या ताजी जाय आसता हें खंय तरी ताजें नुस्त्या जें आसा हें खावपाक मेळटलें. आनी कुडबान जेटी ही व्हडली जेटी गोंयची व्हडली जेटी आनी ह्या जेटीचे जो जर 400 ते 500 बोटी ज्यो आसात ह्यो ह्या धोक्याक लागले कडेन आसा. आनी तितूंतले थोड्यो ज्यो आसात ह्यो आतां
फाल्यां रातचे 12 नंतर वचपा भायर सरतले आनी त्यो 1 तारखेर परत्यो दर्या भितर येतल्यो वचोन परत्यो वयर येतल्यो आनीक लोकांक नुस्त्याक आनी आतां सिजन जो आसा वो सुंगटांचो आसा आनी लोकांक बरी सुंगटां जी आसा ताजी सुंगटां ही खावपाक मेळटली. आतां ह्या हेजे बरोबर जेन्ना ह्यो बोटी वतल्यो तेन्ना तांकां खंय तरी माउथ ऑफ द रिवराचे जे दर्याचें तोंड म्हणटात रिवर्साल आनीक हे दर्या जो एक जाता हांगा तांकां खूब त्रास जातात कित्याक ते माउथ ऑफ द रिवर आसा ह्या रिवर हें तोंड हें बांदपाक जाय आसा पूण कितलेशे तेंप जालो ते मागतात तरी पूण ते सरकारान आजुनूय तेंचे दखल म्हणजे घेतला आनी ह्या जाग्याचेर कितल्योश्यो बोटी हेजे पयलीं बुडले कडेन आसा पोरू दोन बोटी आसात ह्यो बुडल्यो आनी तेजे नंतर बारीक सारीक आसात बुडत आसात त्या नंतर कितले बुडटा थंय आनीक थंय लोक मेलेलेय आसात आनी हेजे खातीर खंय तरी सरकारान आतां तरी तेंची दखल घेवची आनीक तांकां हे रिटर्निंग वॉल जे आसा ते बांदून दिवचे म्हणून मागतात. त्याच बरोबर ह्या बोटीकारांक काही मानायाचे जे हे आसा तांकां खूब त्रास जाले कडेन आसा कित्याक मानाय मेळनात तांकां झारखंड ओरिसा ह्या सारकी गांवांतल्यान हाडूंक पडटात आनी ते सुद्दां मेळपाक कुस्तार जाता. काही दिसाआधी थळाव्या आमदारांनी जिल्हाधिकाऱ्या सयत बसका घेऊन नुस्तेमाऱ्यांच्या साबार विशयांचेर चर्चा केली. फ्लोटिंग जेटी टावराचेर आशिल्ल्या लायटींचो आनी रिटेनिंग वॉल बांदपाचेर भर दिल्लो. कांय बोटी बुडिल्ल्यो. रिटेनिंग वॉल नाशिल्ल्यान हे घडटा अशें नुस्तेमाऱ्यांचें म्हणणें आसा. हाचेर अजूनय संबंधितांनी दखल घेवंक नाशिल्ल्यान नुस्तेमाऱ्यांनी खंत आनी भंय उक्तायला. लेबर्स आतां येवपाक चालू जाले. आतां आनीक 2 दिसान 1 तारीख आमचे फिशींग बॅन आहा ते ओपन जातले. सो थोडे माने येत रावले. जायते इश्यू जाय मानाया लागून तेंच्या गांवान जे हांवूय आहलो थंय तेंच्या गांवान ओरिसा बी आतां पावस पडोंक लागला. पावस पडले म्हणटूर ते शेतांक वयता. सो तशें तुफानूय आसा थोडी डिले जायत पूण जायती कारण थोडे येवपाक सोदना हांगा गोंयांत. जायते इश्यू जाय. आतां पयरूं आयकलां आसतलें की फिशरीज डिपार्टमेंटान जे पयलींच्यो वेसल रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आहल्यो VRC म्हणटा त्यो लिमिटेड आहल्यो 2000 बोटींकू आहले लिमीट आनी इतलीं वर्सां फॉर ऑन कॅन्सलेशन ते रिप्लेसमेंट दिताले. पूण हांवें आयकलां पयर एक सर्क्युलर काडला फिशरीज डिपार्टमेंटान इट इज नाव ओपन एनी वन कॅन बिल्ड अ ट्रॉलर. म्हळ्यार हें कितें म्हाका दिसता की हे जे आतां ओपन केलां कोणूय येतले फाल्यां पार्ट टायमर बिल्डर येतले कोण येतले हे आदी हो धंदो जे फिशरमॅनाचो आहा म्हाका दिसता हे पाड घालूंक मुखार सरले फिशरीज डिपार्टमेंट. जायते इन्स्टन्सीस जाल्या की जायते पार्ट टायम हांगा बोटकार येयले बोटीचे धंदो करूंक दे हॅव नॉट पेड लेबरर्स. लेबरांक फारीकूच करना 10 म्हयने काम करून. सो हे त्रास कोणाक जाता आमचे हे जे खरे बोटकार आसा ते तांकां त्रास जाता की हे पार्ट टायमर्स येता तेंचे पयशे फारीक करिना पूण येवपाक दुसऱ्यांक जे खरें जो धंदो चलयता आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांकां त्रास जाल्ले आसा. पावस उणो आहा वर्सा भाशेन पावस ना. ज्या वर्सा पावस पळय चड पडटा तेन्ना पीक बरी पिकता म्हणटाले जाणटेले सांगताले. पावसाचेर राहा म्हणून म्हळ्यार ह्या वर्सा पावसूय ना आनी तुफान ना. त्या खातीर गोवोरमेंटाक कितें करपाक 60 दीस पळय आसा 60 ते 90 दीस करपाक जाय पॅर. आतां पळयल्यार प्रत्येक नुस्त्याच्यो गाबोळी आसता ती तर ब्रिडींग करूंक ना. ते चोरून जाल्यार नुस्तें कशें जातलें. आतां पळय 1 तारखेर बोटी स्टार्ट जातले तेन्ना तर आमी मारपाक लागले जाल्यार उत्पन्न कशें जातलें जायना न्ही. म्हणल्यार त्या खातीर 3 म्हयने पूण हें दवरपा जाय पॅर गोवोरमेंटान. आनी आतां तुफान कांय जावंक ना ह्या वर्सा. तुफान जालें ना कितें इफेक्ट जातलो कमी जातलो. जर तुफान जायना जाल्यार नुस्तें तडी येयना. नुस्तें भायर आसता. जेन्ना तुफानाची ओड येता ल्हारां येता ती येवन तडी पडली म्हणटच नुस्तें वयर तडी येता. आनी जेन्ना पावस चड पडलो काय ते गोडे पाणी आसता सायें पाणी पावसाचें ते भायर गेले काय नुस्तें ताका धांवून येता सायें पाण्याक तडी ते येवन येवंक शक्य ना. कमी जातलें नुस्तें. बोटी दुसरें हांगा नासता की रिटर्न वॉल बांद सांगलें कितल्या फावटी सांगल्यार कांयच करूंक ना. गेल्या वर्सा 2 बोटी फुटले. ह्या वर्सा तर तशें दावरी जाल्यार बोटी फुटपाक शकतात. तें आहा प्रॉब्लेम. आतां आमचे क्रूज MLA तेणी 2 फावटी पेपरार दिला की रिटर्न वॉल बांदपाची म्हणून बोटकारांक येवपाक बऱ्याक पडटली. आतां पळोवया गोवोरमेंट कितें करता.
थोडे थोडे माना येयले न्हू. कित्या खातीर मानाय कमी जाले तुमकां? हय येताले न्हू आतां येवपाचें माना येतालो. सोका येता हय 1 तारखेची तयारी जाली तुमची? सद्या तरी जाल्या सगळी जावना. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. वास्को वाठार दामोदर सप्ता खातीर तयार जाता. आमदारान वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांचे अधिकारी आणि वास्को दामोदर सप्ता समितीच्या वांगड्यांक घेऊन 18 ऑगस्ट 2026 सावन सुरू जावपी उत्सवाचेर चर्चा केली. हो उत्सव सगळ्या भाविकांक सुरक्षीत दवरपाक आनी ही कार्यावळ सुव्यवस्थीत जावची हाची जतनाय घेवपाचेर हे बसकेत भर दिलो. गर्दी नियंत्रण, येरादारी व्यवस्थापन, पुलिसांची उपस्थिती, उजो पालोवपी दळ आणि आपत्कालीन सेवा, भलायकी सुविधा, अखंडित वीज आणि उदक, नितळसाण आणि कार्यावळ नितळ आणि प्लास्टिक मुक्त दवरप यासारख्या गजालींचेर भासाभास जाली. काय वायट घडणुको घडच्यो न्हय हे खातीरय पावलां उबारपाचेर लक्ष दवरला. वांटून घातिल्ल्या कमिटी मदीं समन्वय दवरपाचेरय भर दिलो. ह्या खातीर आमी 3 स्पॉट्स म्हणजे तांतयां कडेन एक ग्राउंड आसा, एकदा आतां IOCL खातीर जो आतां पन्नो बस स्टँड थंय शिफ्ट जावपा आसा, तो एक व्हडलो अरावंड 6000 स्क्वेअर मिटराची एरिया आसा, ती आमी तांकां थंय दिवपाक केल्या. अशे 2-3 स्पॉट्स आमी तांकां आयडेंटिफाय केले. म्हणजे पार्किंगाचो इशू हातून जावचो ना असो दिसता. पोलिसांचो एक डिमांड आशिल्लो की इल्ले CCTV चड वाडोवचे म्हणून. तोय डिमांड आमी तांचो एक्सेप्ट केला की CCTV आमी चड वाडोवन तांकां दितले. FDA सांगला स्ट्रिक्ट मॉनिटरींग ऑन फूड आयटम्स, म्हणजे कोण जेवणाची जिलेबी करता नाजाल्यार आनी कितें करता ट्रेडिशनली करता तांचे स्ट्रिक्ट तुमचो वॉच आसचो. अशें करून म्हणजे जे ब्लायंड स्पॉट्स आसा, लायटी स्ट्रीट लायटवाल्यांक सांगला आमी की एक्स्ट्रा लायट्स घालच्यो म्हणून. आनी आमी गव्हर्मेंटाच्या सायडीन बसून आतां 25 फोरपोल आमी हे इन्स्टॉल केले. ते सगळे 25 फोरपोल जे आमी काळोख आसा त्या स्पॉट्सांनी ताज्या पयलींच कंप्लीट करतले सप्ता पयलीं. सो इन ऑल आमी सगळे डिपार्टमेंट जितले डिपार्टमेंट्स आमकां लागता, रस्त्याच्या डिपार्टमेंटाक आमी सांगला की 5 तारखे पयलीं आमकां सगळे रस्ते पॅचवर्क जाल्यार टारींग नाल्यार कोल्ड प्रेस घालून ते रेडी जावपाक जाय की भावीक जे येता तांकां खंय तरी तो त्रास जावपाक ना. जे लॅक्युनायज आशिल्ले जे आमकां दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी आमकां पॉयंट आवट करून दिले, फॉर एक्झाम्पल लॉ अँड ऑर्डराच्या बाबतींत म्हणा, अथवा जे कडेन थोडी बॉटलनेक्स अशी आसा जे कडेन क्रावड मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो त्या दृश्टीन आमी दुसऱ्या डिपार्टमेंटान तांचे कडल्यान तांचे इश्यूज आशिल्ले ते आयकून घेतले. तशेंच आमचे बी जे कितें आमी एड्रेस करूंक शकतात टू वॉट लेवल तांकां आमी फेर असो वाट आमी तांकां दाखयले कडेन आसा. आयच्या मिटिंगेन सगळे स्टेक होल्डर्स आशिल्ले, सगळे डिपार्टमेंट्स आशिल्ले. बट आमचो पुलिसेचो मेन कन्सर्न म्हळ्यार सेक्युरिटी कन्सर्न्स. सो गेल्या वर्सा बरी अरेंजमेंट जाल्ली. सो हांवें पयलीं तांकां सगळ्यांक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल कमिटी आनीक बाकी सगळे जे आमचे हितून गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की एटलिस्ट गेल्या वर्सा जाल्ली इफ नॉट बेटर ती तरी मेंटेन जावची. गेल्या वर्सा बरी अरेंजमेंट जाल्ली. आमी आमचें सजेशन एक्सपेक्टेशन आसा की ते आनी एज फार एज CCTV कॅमेराज, स्पिकर्स, पब्लीक एड्रेसींग सिस्टम आनीक वॉच टावर्स बी आनीक सुदारची अशी आमची एक्सपेक्टेशन आशिल्ली. बट कितें आसा ड्यू टू कॉस्ट फायनान्स कन्स्ट्रेंट बी आसा तितले प्रोवायड करपाक तांकां सगळेंच पॉसिबल ना आमच्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे. बट आय हॅव सीन बाकी कडेन कशें जाता असल्या मेगा इव्हेंटान अरेंजमेंट्स त्याच्या पेक्षा खूप बरी अरेंजमेंट वास्कोन जाता. कशें करप, कशी सप्तकाची तयारी करप ही आज ताजी सरकारान सगळें आपूण स्वता इनवॉल्व जावन आज ही सप्तकाची सगळी म्हणजे ऑफिसर जे आसले गव्हर्मेंट ऑफिसर तांकां सगळ्यांक सजेशन दिलां. ऑल डिपार्टमेंट MLA सगळे आमचे बरो सदांच आसता. म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसर सदांच आसता. सदांच तांचे आमकां भरपूर सहकार्य मेळिल्लें आहा. ताका लागून हो सक्सेसफूल जाता. ह्या वर्सा ताजे पेक्षा बरें जावंक शकता. जे कितें त्रुटी लास्ट इयर आशिल्ल्यो त्यो ओवरकम करून ह्या वर्सा आमी ताजे पेक्षा बरें करतले. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेयात व्यावसायिक विसव. उदेंत आनी ईशान्य भारतात उटंगराच्या पावसाक लागून भिरांकूळ हुंवार आयला जाल्यार गोंयांत अजूनही सचे परस खूप उणो पावस पडिल्ल्यान दुबळो मान्सून दिसता.
हवामान बदलाक लागून भारतीय मॉन्सूनाचो अदमास उणो जायत आशिल्ल्यान देशाच्या एका भागान हुंवार आणि दुसऱ्या भागान लांब सुको काळ हे व्हडले बदल चड प्रमाणात घडत आसात अशें हवामान तज्ञांचे म्हणणे आसा. अशें उष्ण वातावरणान चड ओलसण उरूंक शकता. हाचो अर्थ कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटा जाल्यार कांय वाठारांनी स्थिर मॉन्सून पावसा खातीर चड वेळ वाट पळोवची पडटा. गोंयांत फुडल्या कांय दिसांत चडसो ढगाळ वातावरण आणि मध्यम पावस पडटलो असो अदमास आयएमडीन दिला. 1 ऑगस्ट मेरेन कांय सुवातांनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान उटंगराचो पावस पडूं येता. ते उपरांत पावस उणो जावपाक जाय. दिसाचें तापमान सुमार 31 ते 26 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोंयांत पावसाचो उणाव 33.6%, उत्तर गोंयचो उणाव 41%, दक्षिण गोंयांत उणाव 26.7%. गोंयांत मॉन्सून अजूनय दुबळो. 1 ऑगस्ट मेरेन येल्लो अलर्ट. मध्यम पावस, अचकीत उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. तापमान 31 ते 27 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. त्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगास.